नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारात. गोंयची जीएसटी येणावळ ह्या फेब्रुवारांत 493 कोटी, फाटल्या फेब्रुवारा परस 35% मायज. 2022च्या फेब्रुवारांत 364 कोटी आशिल्ली. राष्ट्रीय पावड्यार जीएसटी येणावळ 1,49,577 कोटी, 2022च्या फेब्रुवारा परस 12% मायज. जानेर 2023 1,57,554 कोटी आशिल्ली. गोंयांक फाटल्या जुनाची 120 कोटीची बॅलन्स जीएसटी भरपाई अजून मेळपाची आसा. 500 इलेक्ट्रीक बसी, 16 बस स्पोर्ट्स आनी दाबोळे ग्रेड सेपरेटर ते वेर्णा जंक्शन मेरेन फ्लायओव्हर सगळे प्रस्ताव घेवन दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळ्ळो. 15 दिसांनी तो फॉलोअपाक परत दिल्ली वचपाचो. पयल्या पावड्यार 250 इलेक्ट्रीक बसी मेळटल्यो. बस स्पोर्ट करपाचे 16 बस स्टँड राज्य आनी केंद्राच्या मदीं पीपीपी तत्वार जावपाचे. एक म्हणल्यार आमकां 500 इलेक्ट्रिकल न्यू बसीस जाय म्हूण तेणे तो एग्री जाला आमकां दिवपाक. तेणे सांगला 15 दिसांनी आपल्या फॉलोअप मिटींग पोत्तून मेळ, आपण तुका 250 बसीस इमिडिएटली दिता आनी ते उपरांत बाकीच्योय आमी मागीर चर्चा करूया कितल्यो तुमकां जाय त्यो. ओके. दुसरे आमचे 16 बस स्टँड आसा गोंयान, ते बस स्पोर्ट कशा डेव्हलप करून दिता म्हणून सांगला. बस स्पोर्ट म्हणल्यार जशे लॉन्ज असता, पॉश लॉन्ज असता तशे ते करून दिता म्हणून तेणे स्पष्टपणे सांगिल्लें आसा. तेजे डीपीआर करपाक मांडावळ करपा खातीर तेणे सांगला जेन्ना 15 दिसांनी तूं येतलो तेन्ना आपण कशी स्कीम फुडें व्हरपाची आनी कशे आनीकूय सुदार हाडून सगळे तुझे बस स्टँड करून दिवपाचे ते तुमकां तेन्ना सारकी म्हायती दिवन आनी पब्लीक म्हणजे आमी कशे पीपीपी करता, प्रायव्हेट पब्लीक पार्टनरशिप, दिस इज अ पीपीपी बिटवीन सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. आमी एक पैसो ना घालता आमच्यो सगळ्यो बस स्टँड आमकां डेव्हलप करून मेळटले. तिसरो विषय जो हांवें मांडावळ केला, तेणे म्हाका सांगला जे आमचे फ्लायओव्हर आसा तेजे टेंडर येयला फ्रॉम डबोलीम ग्रेड सेपरेटर अप टील वेर्ना जंक्शन. ती माझी मांग जी तेजे कडेन आशिल्ली तेजोय टेंडर येयला. तेणे सांगलें तुजें काम केलां आपण. हांवें ताका थोडीशी म्हायती दिली खूंय सुदार हाडपा जाय. आमकां एक ल्हानसो प्रॉब्लेम नेवी कडेन येता, एक बॉटलनेक आसा, तो तुमी तेंचे कडेन सेंट्रल ऑफिशियल्सां कडेन उलयचें पडटलें आनी मान्य राजनाथ सिंग जी जे डिफेन्स मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन उलयचें पडटलें. तेणें सांगला आपल्या कडेन ते प्रपोजल नेवीन धाडून दी, नॅशनल हायवेसान आपल्या येवन दी, मागीर आपण तेय मिटिंगेची मांडावळ करता आनी तोय सुटावो करून हे फ्लायओव्हर येतले. जमनी बळकावपाच्यो 2 वा चड FIR आशिल्ल्याचे SIT आनी आयोगान लिस्ट केलां. तांकां आयोग नोटीसी धाडटलो. ह्या सगळ्याचो जबाब घेतले. आयोगा मुखार तांणी स्वेच्छेन तपासा खातीर येवचे म्हूण तांकां संद दिल्या. ह्या 27 जाणांत सगळ्यांत चड 13 केशी मोहम्मद सुहेलाच्या नांवार आसात. 20 मार्चा सावन आयोग नित्य नेमान केशी हाताळटलो. गोंयांत खवदळ घालपी जमनी बळकावपाचे केशींत आरोपी आशिल्ल्यांची चवकशी आयोगान वळेरी केल्या. तातूंत 2 वा चड केशी आशिल्ल्यांचे वेगळे लिस्ट तयार केल्या. ह्या सगळ्यांक 8B ऍक्ट 1952 सकयल आयोग नोटीस धाडपाचे आसा. ह्या सगळ्यांचो जबाब घेवन फुडली कारवाय करतले. लिस्टांत नांवां आशिल्ल्यांनी स्वेच्छेन आयोगा मुखार जबाब दिवंक येवचे म्हूण तांकां एक संद दिल्या. लिस्टांत आशिल्ल्यांची नांवां अशीं: विक्रांत शेट्टी 2 केशी, मोहम्मद सुहेल 13 केशी, धीरेश नाईक 2 केशी, राजकुमार मैती 9 केशी, योगेश वझरकार 2 केशी, रॉयसन रॉड्रिग्स 9 केशी, मारियान गोन्साल्वीस 5 केशी, पावलिना दिनीज 7 केशी, राहुल देसाय 6 केशी, सँड्रिक फेर्नांडीस 4 केशी, स्टीवन डिसोज 2 केशी, नूर भाटकर 2 केशी, अमृत गोयेकार 2 केशी, संदीप वझरकार 4 केशी, लुइजा फेर्नांडीस 3 केशी, कायतान फेर्नांडीस 3 केशी, मीना नाईक 3 केशी, ब्रांक दिनीस 8 केशी, सिद्दीकी खान 3 केशी, आंतोनेट फेर्नांडीस 4 केशी, मारिया फेर्नांडीस 4 केशी, रोजा गोम्स 2 केशी, रिटा फेर्नांडीस 2 केशी, जोकिम मास्कारेनास 2 केशी, दामोदर काकोडकार 2 केशी, गुलाब काकोडकार 2 केशी, डॅनवर डिसोज 5 केशी. SITन 4 केशी SITचे जमीन बळकावपाचे केशींचे चौकटीत बसना म्हूण त्या पुलीस स्टेशनां कडेन परत धाडल्यात.
कागाळ करतल्यांक जर त्या केसींचो तपास SIT वा आयोगा वरवींच जावचो असो दिसता जाल्यार तांणी संपर्क करूं येता म्हूण आयोगान स्पश्ट केला. केसीची सत्यता तपासून निर्णय घेवं येता. 20 मार्चा सावन जमीन बळकावपाचे केसी नित्य नेमान हाताळप आनी सुनावणी सुरू जातली म्हूण आयोगान सांगला. मजगतीं आयोगान SITच्यो केसी हाताळूंक स्पेशल आदवोगाद नेमपाचें थारायला म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. जमनी बळकावपाचे केशींत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक हायकोर्टाचो मोठो धपको. आपल्या आड केस रद्द करची म्हूण जितान घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. केस रद्द करूंक न्हयकार. धारगळे 1,44,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचे केशींत जमनीचो सहमालक रवळू खलपान जिताचे याचिकेक हरकत घेतली. खलपाचो आदवोगाद आयरिश. The court was pleased to dismiss the petition filed by Jeet Arolkar. Now, Jeet Arolkar is facing an inquiry before the special investigative team set up by the Goa government to investigate land grabbing cases. Incidentally, the same matter came up today morning before the one-man commission of Justice Jadhav, who is appointed by the Goa government to look into all these land grabbing cases. So that matter today has been postponed to the 20th of March for further hearing. So Jeet Arolkar has a lot to answer. पेडणे तालुक्यांत चोरयो करपी केरळाच्या 3 जाणांचे टोळयेक पेडणे पुलिसांनी कांदोळी धरली. फांतोडेर 5 ते 7 या वेळेत चोरपाचो तांचो पॅटर्न लक्षांत घेवन पुलिसांनी अभ्यास करून हॅबिच्युअल दुपावी चोरांचेर लक्ष दवरलें. CCTV फुटेजी तपासल्यो. तांचें लोकेशन ट्रेस करून उखल्लें. तांचे कडच्यान चोरयेची गाडी, मोबायल, घड्याळां, इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त. लास्ट 2 months पेडणे पुलिस जुडिशनान खूब चोरी जाताले आनी हे चोरयेक एक टायमींग पर्टिक्युलर आशिल्लो. तो मोडस ऑपरेटी आशिल्ली ती 5 ते 7 हेच्या मदीं जाताले आनी नायटीक जो स्टाफ वयतालो पळय तो 12 जाली ते 5 रिटर्न येतालो. सो आमी पॅटर्न चेंज केलो. हेच्या बद्दल आमी आमचे सुपिरियर DYSP आसात राजेश कुमार सर, आमचे SP नितीन वालसन सर हेंच्या डिस्कशन केलें. डिस्कशन करून 3 फॉर्म्स केले. जे सोर्सीस आमचे आसा ते सोर्सीचे सगळे जे इन्फॉर्मेशन दिताले तेचेर आमी एनालायज करताले. एनालायज करतना आमकां अशें आढळून आयलें की थोडे एक्यूज जे पयलीं क्रायमान इनवॉल्व आशिल्ले तेंची आमकां लोकेशनां मेळपाक लागलीं. आशा मोरजे माद्रे लोकेशनां मेळटा. त्या लोकेशनाचेर आमी डंप कॉल डिटेल्स घेवन तेचेर एनालायज करून जेन्ना आमकां सामकें रिवील जालें की हे जे एक्यूज आसात तेंची लोकेशन आमकां परती कांदोळी मेळपाक लागली. त्या लोकेशनार आमकां मेळ्ळे गेले. थंयसून सांपो रचलो गेलो थंय आनी तांकां आमी नॅप केले. एकंदर तेंचे कडसून रिस्ट वॉच, स्मार्टफोन, मोबायल्स हे सगळे मेळून कार हे सगळे मेळून ऑलमोस्ट एप्रोक्सिमेटली 13 लाख सुमार लिकर कॉस्ट आसतलो. पार्सेकाराक कार्यकर्तो म्हूण पक्षांत येवकार, मात आमदार म्हूण तिकीट जाय जाल्यार निर्णय वेल्या फुडारी घेतले म्हूण BJPचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयला. प्रस्ताव येत जाल्यार घर वापसीची इत्सा आदलो मुख्यमंत्री आनी आदलो BJPचो फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायल्ली. तानावडेची ताचेर जाप. पार्सेकाराक आमदार जावपाची इत्सा ठाम. म्हाका म्हजी राजकीय कारकीर्द ही डिफीट जालो आनी ताका पूर्ण विराम जालो पडलो हें म्हाका बरें दिसना. म्हजेर हांवें कसलीच चूक करनासतना म्हजेर ही पाळी आयली आनी हांव अजुनूय त्यामुळेच म्हजेर जर कसले गंभीर आरोप असले आसलेले आनी म्हाका जर घरा बसचें पडलेलें जाल्यार हांव आज उत्साहान काम करता बाकीच्या क्षेत्रांनी थंय सुद्दां म्हाका करपाक मेळचें नासलें. आज हांव सरळ माथ्यार हांव सगळे कडेन काम करता. हांव मुख्यमंत्री रावल्लो मनीसाक सामान्य मनीस कसो सगळ्या क्षेत्रांत वावरता. तो म्हजी कारकीर्द स्वच्छ आसा म्हणून न्ही. त्यामुळे जर हो विशय खंय तरी चर्चेक आयिल्लो आसा जाल्यार कोणें तरी चर्चा ती सुरू केल्ली आसा. मागीर सुरू केल्ली चर्चा पूर्ण करची काय हें ना. हांव वर्ज निश्चित ना आनी हांव खंयच्या दुसऱ्या पक्षानूय गेल्लो ना किंवा वचपाची म्हाजी मानसीक तयारीय ना. जे कार्यकर्ते आसात जे बरेच जाण बाबडे ते निवडणूक लडयनात
असे जे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांक स्वता आमचे बूथ सशक्तीकरण अभियान आसा त्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमचे कार्यकर्ते संपर्क करतात. परत जांकां इच्छा आसा तांकां परत घेतले. जांकां आमदार जावपाची इच्छा आसा तांचो प्रस्ताव आमच्या हातीन कांय ना आनी त्यामुळे ते जांकां आमदारकी मेळुना तिकेट मेळुना असे कांय लोक जे पार्टी सोडून गेल्ले आसात त्यांच्या संदर्भातलो निर्णय केंद्र आणि भारतीय जनता पार्टी ही मिळून गोंयची पार्टी आहे, गोंयची लिडरशीप ही मिळून ठरयतले आणि त्यामुळे आमचो आजचो प्रस्ताव जो आसा तो केवळ कार्यकर्ते जे आसात, कारण भरपूर असे आसात की जे निवडणूक लढयनात पण तांकां दिसता की परत पार्टी भितर थोड्याशा बारीक कारणाक लागून साठी केल्या आसात तांकां हाडपाचो आमचो पूर्ण प्रयत्न आसता. लिडर जे आसात जांकां निवडणुकीची इच्छा आसता लडोवपाची वगैरे त्यांचो विचार मागीर पळोवया. गोंयांत चक्रीवादळ आयल्यार तयारेचो नियाळ घेवंक गोंयचें अरिश्ट वेवस्थापन राष्ट्रीय अरिश्ट वेवस्थापनाक बरोबर घेवन 3 मार्चाक कर्नाळे आनी कोलवा मॉक ड्रील करतले. येणावळ सचिव सांगता चक्रीवादळाची पूर्वसुचना मेळची म्हूण 38 टॉवर बसयल्यात. लोकांक 3 दीस आदींच वादळा विशीं म्हायती मेळूंक शकता. WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी सांगता. Our exercise, the mock exercise, is planned for the 3rd of March. It would be a learning exercise for us. So wherever there are gaps, we can try to improve ourselves where we need to learn. It's a learning exercise as well. Mock exercise based on a cyclone theme, and that is to check our preparedness and to ensure that when the actual thing happens, so our conduct and planning is perfect. One thing. And as far as NDRF is concerned, it's a specialized force of the Government of the India, Ministry of Home Affairs, under the National Disaster Management Act, which specializes in many aspects of disaster management. The aim of this mock exercise is to see as to what is the preparedness level of the state of Goa. The 3rd of March, we'll have a proper mock exercise in which all these simulations are going to be conducted and played on ground. And all the responders, including the community, they have to respond. And then we have to identify if there are any gaps and see as to how well we can prepare the state to handle any disaster if it ever occurs. Cyclone shelters in the coastal line so that the rescue operation could take place. And the fourth one is that improvement to the electrical infrastructure of making it resilient to face the cyclones. So this is an 119 crore rupees project which was sanctioned in the year 2019. Now we are happy to say that we are concluding the project, or we are completing the project by this month end, and we will be handing over to the Disaster Management Authority. Under this we have installed around 38 towers, which are early morning towers, which are connected with the GSM as well as the optical fiber, which will be giving early morning information as and when it is triggered by the district authority or the state authority. So any cyclone which is impending is given to the public in advance, 3 days in advance by the आश्वे कासव संवर्धन वाठारा लागसार म्युझिक नाका म्हूण हायकोर्टाची थंयच्या क्लबांक ऑर्ड. ऑलिव्ह रिडले जातीच्या समुद्री कासवांचें थंय नेस्टिंग तांचेर परिणाम जाता म्हूण कागाळी आशिल्ल्यो. हायकोर्टान फुडली ऑर्ड दिया मेरेन 20 मार्च मेरेन क्लबांक म्युझिक बंदी. पुलिसांनी संबंदीत ऑथॉरिटींनी लक्ष दिवचें म्हणून निर्देश. Today, the High Court has directed that the resort which is functioning or operating at Ashway Beach and which is using loud music as well as flickering lights should be not permitted to carry on such music as well as any other function which disturbs turtle nesting sites. And it also has directed that the lighting etc., those flickering lights should not be permitted. The High Court has further directed that the departments such as Forest Department, Pollution Control Board, etc. should visit the site, submit reports to the High Court as to what is the effect of this type of activities at Ashway Beach on the turtles, especially their nestling sites. So therefore, the authorities like CRZ authority will inspect and report to the High Court as to what is the effect of these activities. Further, the High Court has directed that this particular resort which is carrying out these illegal activities should be restrained from carrying out such activities till 20th of March.
the police and all other authorities are directed to keep a strict vigil, and accordingly notice has been issued. Notice will be served on this particular resort at the earliest. गांवांत बार्रां नाका म्हणून वारखंड पंचायतीन ग्रामस्थांनी दिल्लो थाराव खंय पास केला. मात गांवांत बार्रां बंद जातलीं काय ना तें मात कायद्या प्रमाण म्हूण सरपंच सांगता. नव्या बार्रांक NOC दिवप ना आनी आसा ते बार बंद करप म्हूण गांवकारांनी खंय थाराव घाला. एक आदर्श गांव करपाचो खंय यत्न. वारखंड गांवाची अस्मिता राखपा खातीर तशेंच वारखंड पंचायत ही आदर्श पंचायत जावपा खातीर ग्रामस्थांनी ठराव मांडलो की गांवांत जी बारां आहात ती बंद करपाची आनी हेच्या फुडें नवीन बारांक परमिशन दिवचा न्हू. ठरावाचो फुडें विचार करतलो आनी आमची पंचायत ही आदर्श पंचायत दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो. आमच्या पंचायत एरियेन 11 बारां आसा. NOC जे अशें सांगलां की नवीन बारांक NOC दिवपाची न्हू आनी जर NOC दिली जाल्यार ती बारां स्टार्ट करपाची, म्हणजे आमी नवीन बारांक NOC दिवची न्ही अशें ठरयलें. पंचेचाळीस वर्सांनी आगरवाडा चोपड्यां रस्तो हॉट मिक्स जाता. आमदार जितान कामाचें उक्तावण केलें. रस्त्याचें डांबरीकरण करून दिवचें म्हूण लोकांची फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं मागणी आशिल्ली. जीत म्हणटा पावस जालो काय मांद्रे मतदारसंघांतल्या सगळ्या रस्त्यांचें डांबरीकरण जातलें. सगळ्यात पयली सुरवात आमी कुर्बान वाड्यांतल्यान केले आनी खरेंच बरें दिसता की कितलोसो तेंप जालो. रोड्स म्हणटा ते रोड्सांचो इश्यू जाल्लो. आतां अंडर केबलिंग केला, ते रोड खणल्यात आनी ते आमी प्रायोरिटीचेर घेतले. पावसा पयलीं सोलिंग आनी डांबर घालप हे प्रायोरिटीचेर घेतलेले आहा आनी ते आमी करतले. सो ह्यो आयज टेंडर आमी 57 लॅक्साचो इंटरनल आगरवाडे चोपडे इंटरनल रोड जितले आहात तितले आमी हॉट मिक्सिंग करतात आनी हे आगरवाडे चोपडे जाल्या उपरांत नेक्स्ट विलेज घेतात. पूण तेच्या पयलीं आमकां गरज आहा जे अंडर केबलिंग केले ते सोलिंग आनी डांबर घालप इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आतां जर पावसान आमी ते जावन पावसान जर एप्रील मे म्हयन्यात जर हॉट मिक्सिंग करून गेले जाल्यार ते व्हांवन वयतले. तेका लागून पावस जावन एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे फूल कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते हॉट मिक्सिंग जातले. 45 इयर्स जाली हो रस्तो पयलो जाल्लो आनी जायते फोन जावन गेले. हांव तांकां कोणाक ब्लेम करना, पूण आयज बाईचे खरें उपकार आनी ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेकूय हांव थँक्यू म्हणटा की इतल्या वर्सांनी आमचो रस्तो केलो. आनी म्हाका दिसता मांद्र्यान दिसता आय थिंक हो पयलो जो आमच्या मतदारसंघान हो रस्तो पयलो स्टार्ट जाता म्हणून हांव बाईक पोतान एकदां थँक्यू म्हणटा आनी हिंगा आपयल्या बद्दल हे बाईचे प्रोजेक्ट हांव थँक्यू म्हणटा. 7 रोड आसात आख्ख्या आगरवाड्या चोपड्या पंचायतीन. सो बाईक आमी थँक्यू म्हणटा की म्हाकाय अशें दिसता की फर्स्ट मांद्र्यान आमचे रोड स्टार्ट जाल्यात जे करून आगरवाड्या चोपड्या विलेज पंचायत. सो बाईक आनी तेचे फूल टिमीक तशीच गांव सराक आमी थँक्यू म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक की तेणी आमकां बरेचे बरे रोड करून दिवचे. कोलवाळे पुलीस स्टेशनाची स्वताची वास्तू आसतली. फुडल्या म्हयन्यासावन काम सुरू जातलें म्हूण थियेचो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकार थिये कला क्रिडा महोत्सवांत उलयलो. बार्देशांत रवींद्र भवन ना. थिये मतदारसंघात भवन जावचें म्हूण आपणे यत्न सुरू केल्यात. काँग्रेसींत आसतना ताणें खंय हो इशू लावन धरिल्लो. आयज आमी पळयता की आमचे कडेन बऱ्यापैकी कला आहा आनी गोंय हे कलेचे एक बरें पैकी उदाहरण आहा की जेंच्यांनी बऱ्यापैकी कला दिल्ली आहा. आनी हांव गेल्या टर्माक जेन्ना हांव काँग्रेसीन आसलो तेन्ना शरद एसेंब्लीक म्हणटालो की आमकां रवींद्र भवन बार्देशांत ना. सांगूंक सोदता की ही सरकाराची जबाबदारी, म्हाजी बी जबाबदारी. जेन्ना 2-3 जागे गेले खंय तरी अपयश येयलें, पूण आतां फुडाकार घेतला की खंय तरी आमी थिवी गांवांत बऱ्यापैकी जागो दिवचो आनी ते करून घेवचो. जातलेंच तेज्या बरोबरूच आमी एका म्हयन्या भितर चड करून बऱ्यापैकी पुलीस स्टेशन कोलवाळे हावजींग बोर्डान बांदिल्लें. आतां ऑलरेडी ते करासवाड्या इरिगेशनान आहा. हे बऱ्यापैकी जशें म्हापशां येदे मोठे पुलीस स्टेशन आहा तशें कोलवाळे हांगा जवळ 500 मिटराकूच आसतलें. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर, वेबसायट, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.
देव बरें करूं.